नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मनाक आदासान येवकार. आयज हे कार्यावळ आमचे जे तज्ञ दोतोर आसात ते आसा डॉक्टर अभिजीत परब, गोवा मेडिकल कॉलेजींतले कन्सल्टंट न्यूरोसर्जन, आणि विशय आसा तो म्हणजे ल्हान भुरग्यांचे न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लेम. म्हणजे एखादे भुरगे पडटा ताका लागून जाल्ले प्रॉब्लेम, किंवा केन्ना एपिलेप्सी सारखे दुयेंसां आसता जेका आमी मल्लुकेचे म्हणटा, किंवा आनी बाकीची जी हेर दुयेंसां आसात रिलेटेड टू न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लेम, ताचे विशीं चर्चा करपा खातीर डॉक्टर अभिजीत मुद्दाम आमच्या स्टुडियोन आयल्यात. डॉक्टर नमस्कार आणि येवकार. नमस्कार. जेन्ना आमी डॉक्टर ल्हान भुरग्यांचे प्रॉब्लेम म्हणटा तेन्ना बेसिकली आय थिंक वी शूड स्टार्ट रायट फ्रॉम द बर्थ. म्हणजे जन्माक येतना पासून जे प्रॉब्लेम सुरू जावंक शकतात किंवा जातात ताचेर मातशें थोडेशें आमी भाश्य करूया. सगळ्यान पयलीं म्हणजे जेन्ना आमी लो बर्थ वेट किंवा जेन्ना बर्थ पॅसेज ल्हान आसता, म्हणजे ते वाट ल्हान आसता तेन्ना केन्ना केन्ना फोर्सेप लायतात. म्हणजे ह्या सगळ्या कार्यावळींत किंवा ह्या सगळ्या प्रकारांत भुरग्याच्या मेंदवाची वाड सारकी जाल्ली आसना, किंवा भुरग्याचो मेंदू ट्रॉमटायज किंवा स्कल जो हें आसा तातूंत ताका मार बसूं शकता, की हाका लागून खंयचे प्रॉब्लेम फुडें येवंक शकतात हाचेर तुमी मातशें पयलीं विस्कटून सांगात. पळय, हातूंत कशें आसा न्ही सर, की फर्स्ट जेन्ना आमी भुरग्याची हिस्ट्री पळयता तेन्ना एट द टायम ऑफ बर्थ जी बर्थ हिस्ट्री आमी म्हणटा ती हाका सिग्निफिकंट उरता. हें भुरगें एट टर्म जाता, म्हणजे ज्या टायमार हाजी डिलिव्हरी जावची आसा त्या टायमार हें जालां काय पयलीं जालां. बरोबर. दीस इज द फर्स्ट थिंग. करेक्ट. सेकंड थिंग इज वॉट वी सी इज हें जेन्ना जालां ही डिलिव्हरी कशी जालां. इज इट अ नॉर्मल डिलिव्हरी, इज इट अ अनकॉम्प्लिकेटेड डिलिव्हरी, or is it something which was because of some complication either related to the mother or to the child. बरोबर. हाज्या खातीर जाला. बरोबर. खुबशा फावटी आमकां अशें दिसून आयलां की जी भुरगीं प्रिटर्म जाला किंवा जी भुरगीं एट बर्थ लो बर्थ वेट आसा, किंवा जांकां आफ्टर बर्थ ऑक्सिजनाची कमी उरता, म्हणजे हायपॉक्सिक इंजरीज जावपाचे आसपाचे चान्सीस उरता, अशा तरेच्या भुरग्यां भितर आमी मेंदूक मार लागलेलो चड पळयता. अच्छा. म्हणजे हांव बेश्टें कोंकणीन सांगता की एक म्हणजे डॉक्टरान सांगलां की जांचें वजन कमी आसा भुरग्याच्या जन्माच्या वेळार, किंवा जाची डिलिव्हरी नॉर्मल पॅसेजान म्हणजे सदच्या भशेन जे आपण 9 म्हयने पूर्ण जावन जशें वजायनल डिलिव्हरी जाता तशें योग्य मार्गांतल्यान योनींतल्यान न जाता सिझेरियन करचें पडलां, किंवा आनी कितें ताका फोर्सेप किंवा आनी इन्स्ट्रुमेंट लावचें पडलां, हाचेरय डिपेंड आसता. दुसरें म्हणजे जन्माक आयल्या उपरांत ताका ऑक्सिजन लावचो पडलो भुरग्याक कित्याक कारणाक लागून, जाल्यार हाका लागूनय थोडेशे कॉम्प्लिकेशन जे पयलीं जाल्ले आसतात ते एग्रेवेट जावंक शकतात किंवा नवे जावंक शकतात. हाचेर तुमी उलयताले डॉक्टर फुडें. सो हातूंत सुद्दां आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना युजली इफ इट इज डिफिकल्ट लेबर, बरोबर, म्हणजे डिलिव्हरीच्या टायमाचे रिलेटेड जर हँडलिंगा खातीर जर कितें मातशें कॉम्प्लिकेशन आसत, बरोबर, जाल्यार मोस्टली इंजरी जी उरतली ती सुपरफिशियल उरतली. म्हणजे कवटी आनी कवटेच्या वयर, म्हणजे आमी केन्ना पळयता की एक रक्त किणेल्लें उरता तकलेच्या वयर, किंवा मे बी मातशी तकली चेपलेली आसता. खुबश्या भुरग्यांचे हे कंप्लेन्स येता की भुरग्याचे जेन्ना जाले तेन्ना ताजी कवटीची जी शेप आसा ती एका सारकी नाशिल्ली, एका सायडीक चड आशिल्ली. युजली दीस करेक्ट्स बाय इट सेल्फ ओवर अ पिरियड ऑफ टायम, आनी जर सुपरफिशियल जे क्लॉट्स असतात ते भुरग्याचे बऱ्यापैकी क्लियर जाता. बरोबर. आता हातूंत एक म्हत्वाची गोष्ट अशी भुरग्यां भितर की भुरग्यां भितर बॉडी ल्हान आसा, सो रक्ताचो वॉल्यूम कमी आसा. बरोबर. जर अशे तरेचे सुपरफिशियल इंजरी सुद्दां म्हटले जे आमी इंटरवीन करपाची गरज ना, तरी तातूंत जर ब्लड लॉस सिग्निफिकंट आसत जाल्यार भुरग्याचे ओवरऑल ताका त्रास जावंक शकता. कित्याक अनिमिया उरतलो मागीर भुरग्याक, ते ब्लड लॉस उरतले आनी ते ताज्या खातीर बॉडीक विकनस येवपाचे चान्सीस उरता. सो ऑल्दो इट इज अ मायनर इशू, डजंट रिक्वायर एनी इंटरवेन्शन, बट इट डज रिक्वायर नोटिसिंग दॅट दिस इज देर. म्हणजे ताका एक ताचेर लक्ष दवरप गरजेचें आसा. सो जरी ताका अशें सर्जिकल किंवा आनी कितें करपाची गरज ना, पण ताचेर लक्ष दवरपाक बारकायेन लक्ष दवरपाचें, किंवा हेचे फुडें आनी कितें प्रॉब्लेम येतात काय कितें हाचेर लक्ष दवरचें पडटा. डॉक्टर, एक कॉमन तुमकां प्रश्न विचारता, म्हणजे जे आमचे सर्वसाधारण आसता तो म्हणजे लो बर्थ वेट, म्हणजे जन्माक आयिल्ले भुरगे ताका जितके आमी अपेक्षीत ताचें वजन आसपाक जाय तितकें आसना, कमी आसता. ह्या भुरग्यांनी खंयचे प्रॉब्लेम येवंक शकतात किंवा आसतात कॉमनली? पळय, नॉर्मली पर्टिक्युलरली ब्रेन रिलेटेड जर प्रॉब्लेम म्हणशात जाल्यार ब्रेन रिलेटेड हातून हाका जे प्रॉब्लेम्स उरता ते आयदर वन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन ऑर स्पायनल कॉर्ड समटायम्स कॅन गेट अफेक्टेड. अच्छा. युजली हांचे सायन्स इन बर्थूय कळून येता. सो आमचो एंटीनेटल फॉलोअप जो आसता तातूंत आमी भुरग्याचे आनी भुरग्याच्या आवयचे
दर पिरियॉडिकल स्कॅन्स करता हातून हाजो एक आयडिया येऊ शकता. अच्छा. सेकंड बाय आफ्टर बर्थ हातून खुबशा फावटी आमी पळयता की आयदर तांकां कॉयग्युलोपथी म्हणजे आपूण जावन ब्लिडींग टेंडन्सी मातशीशी चड आसप अच्छा. हाजी एक पॉसिबिलिटी उरूं शकता. सो हें जेन्ना आमी भुरग्यां भितर अशीं लक्षणां जर पळयलीं जर ह्या लक्षणांक आमी व्हॅल्यू दिवचो ते ऑब्जर्व करचें आनी त्या प्रमाणे ताका ट्रिटमेंट दिवचें अशें आसता. सगळ्यांच भितर जाता अशें ना. सगळ्यां भितर जें जातलें ताज्या खातीर कितें करचें आसता तें पर केसीचें इंडिविज्युअलायज ट्रिटमेंट उरतलें. बरोबर. सो ट्रिटमेंट विल बी समथींग लायक टेलर मेड. वी कॅनॉट से बाबा हें सगळें म्हणजे इट इज नायक पॅरासिटामॉल जोर आयला बरोबर पॅरासिटामॉल घे अशें आमी सांगूं शकना. सो इट इज दॅट म्हणजे त्या त्या भुरग्याची गरज पळोवन आमी थारायतात. बरोबर. डॉक्टर तुमी आनी सांगतना आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हज्या लक्षांत आयली ती म्हणजे तुमी सांगलें की हो जो भुरगो आसा ताचे थोडे पॅरामिटर्स ताचे थोडे चेंज जावंक शकता, थोडे नॉर्मल किंवा एबनॉर्मली उरूंक शकता. डॉक्टर एक कॉमन क्वेश्चन जो आसा म्हज्या मनांत किंवा आमी वी ऑलवेज एनकावंटर बींग इन गायनेक की तो म्हणजे समजा फोलीक एसिडची कमी आयली जाल्यार ताका स्पायनल कॉर्डान जो प्रॉब्लेम येता तो खरोच आतां इतको कॉमन आसा आनी म्हणजे वॉट इज दॅट सिग्निफिकन्स म्हणजे लोकांक कळपाक जाय. कित्याक खूब फावटी हांव कितें पळयता की मेडिकल कॉलेजींनी किंवा खंयच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी गुळयो दिल्यो किंवा पेशंटाक दिसता ते फुकट दिल्या न्ही त्यो. सो दे डोंट अंडरस्टँड द सिग्निफिकन्स ऑफ दॅट. परिणाम कितें तर गुळयो सारक्यो घेनात आनी ह्यो गुळयो सारक्यो न घेतल्यान खंयचो प्रॉब्लेम जावंक शकता हाचें म्हाका तुमचे कडल्यान भाश्य जाय म्हणून तुमकां हो प्रश्न स्पेसिफिकली विचारता. हातून जे फॉलीक एसीड सप्लिमेंटेशन आमी दिता हें फॉलीक एसीड सप्लिमेंटेशन आमी युजली आमचो जो फाटीचो कणो आसता ताजे स्पायनल कॉर्ड हाजे फॉर्मेशनाक हेल्प करपा खातीर हांची गरज आसता. बरोबर. सो हें जेन्ना विटामिनाची जर बॉडीक कमी जाली जाल्यार हातून अशें जावपाचे चान्सीस उरता. बरोबर. आतां हें जें आमी विटामीन सप्लिमेंटेशन दिता हें आमचें स्पेशली आमचें जें आतां गोंयकारांचें जें जेवण आसा आमची भाजी आनी बाकीचे जे प्रॉडक्ट्स जे आमी घेता हातूंतल्यान बऱ्यापैकी रिप्लेसमेंट जाता. बरोबर. म्हणून आमकां इतलें कॉमनली तें अशें दिसून येना. बरोबर. सो दीस प्रॉब्लम इज नॉट सीन कॉमनली इन गोवा बट अदरवायज ह्यो जे टॅबलेट्स घेवप की हें गरजेचें आसता. येस घेतलेलें जिवाक बरें, बरोबर. भुरग्या खातीर बरें. इट हेल्प्स इन द बेटर अँड हेल्दियर बेबी डेव्हलपमेंट. बरोबर. डॉक्टर आनीक आमी पळयता म्हणजे खुबशे फावटी आसा अशें म्हणजे आय डोंट नो वेदर इट विल बी रिलेटेड टू यू हय काय ना पण हांव क्वेश्चन म्हणून विचारता की भुरगे जल्माक आयल्या उपरांत खुबशे फावटी आमी ताका लायटी कडेन दवरतात. हय. तर ताचो आनी हाचो कितें संबंद आसता म्हणजे इज देर एनी को रिलेशन बिटवीन एनीथींग रिलेटेड टू ब्रेन अँड टेम्परेचर आय वूड पुट इन सिंपल वर्ड. टेम्परेचराचो भुरग्याचेर भरपूर रिक्वायरमेंटाची गरज आसता. अच्छा. कशें आसा की भुरग्याची जी सायज स्पेशली ताजे तकलेची सायज बॉडीच्या कंपॅरिजनान मोठी उरता. सो म्हणून जेन्ना भुरग्याक आमी ओपन एक्सपोज दवरता म्हणून तेन्ना आमकां ताका कवर करप खूब गरजेचें. अच्छा. जर बॉडीचें टेम्परेचर एक सर्टन लेवला पेक्षा कमी वचत जाल्यार भुरग्याच्या मेटाबॉलीक एक्टिविटीचेर ताजो परिणाम पडूं शकता. सो इट इज ऑलवेज एडवायजेबल दॅट वी कवर द हेड. अच्छा. सेकंडली जे लायट दिवचे जे आसता ते नॉर्मली भुरग्यांक आमी तेन्ना दिता जेन्ना तांकां नॉर्मली एट द टायम ऑफ बर्थ जर कितें कामिणीचो इशू आसत नाल्यार अशें आसत. आतां भुरग्यां भितर एक म्हणजे बॉडीन नॅचरली एक मेकॅनिझम आसता जे ब्लड जे हार्मफूल प्रोडक्ट्स तकलेक पावपा पासून आडयता. अच्छा. दीस मेकॅनिझम इज नॉट डेव्हलप्ड इन बेबीज. आय सी. स्पेशली इन प्री टर्म बेबीज. सो तेन्ना अशें जर बॉडीक जर कामीण बीन आसत आनी ती जर तकले मेरेन पावत जाल्यार ताज्या खातीर तकलेक मार बसपाचो आनी त्या खातीर भुरग्याच्या फर्दर डेव्हलपमेंटाक अफेक्ट जावपाचे पॉसिबिलिटी उरता. त्या खातीर सो बेसिकली ही लायट दिवप केन्ना केन्ना गरजेचें आसता आनी त्या गरजे खातीर जर ती योग्य वेळार जर दिली जाल्यार तेके तुमी सांगले ते प्रमाणे म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली रिलेटेड टू आमकां खबर दिसता की हे लायटीत दिवन हा कितें फरक येतलो पण हाचो फरक तुमी सांगला तसो द मेटाबोलायट्स वीच कम इन टू पिक्चर ते जर ब्रेना कडेन पावले जाल्यार तातूंत जे हार्मफूल इफेक्ट येतले आसा ते आमी आडोवंक शकता. नाही आणि दुसरो म्हजो प्रश्न की जन्माक आयल्या उपरांत सादो बल्ब आमी म्हणजे सादो जो टेम्परेचरा खातीर वापरतात इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. दॅट इज डिपेंडेबल. दॅट इज नॉट एज पर ट्रिटमेंट ऑफ जे कामणीचे जशें हांवें म्हटलें ताज्या खातीर मातशे स्पेशल ते अल्ट्रावायलेट लायट्स बीन तशे जे यूज जातात. बरोबर. म्हणजे दिस इज लायक नॉर्मल जस्ट टू कीप द बेबी इन अ वॉर्म एटमॉस्फियर. डॉक्टर एक प्रश्न आसा जो म्हज्या मना प्रमाणे जे सगळे पळोवपी तांच्या मनान हो खंय ना खंय तरी आसतलोच. तो म्हणजे खुबशे फावटी जेन्ना ल्हान भुरग्यांक जोर येता तेन्ना तांकां मारून येता कन्वर्शन्स येता. म्हणजे वॉट इज दीस को रिलेशन म्हणजे आनी ते त्या वेळा आसता पण कितें आसा खंयचोय पॅरंट जो इवन सपोज इफ आय एम द पॅरंट ऑफ दॅट चायल्ड डेफिनेटली आय विल बी पॅनीक. सो हो सगळ्यांच्या मनात हो जो भंय निर्माण जाता
आनी एक्चुली कशें पिक्चर आसता की बाबा त्या आनी आय एम टॉकिंग अबाउट द सेम फीवर आतां आमी 102 अशें समजुया तो समज एडल्टाक आयला ताका तितकें तशें कन्वर्शन येना वेर एज इट हॅपन्स इन केस ऑफ द किड्स ऑर चिल्ड्रन सो वॉट इज दीस मेकॅनिझम वॉट एक्झॅक्टली हॅपन्स म्हणजे हाका कित्याक लागून तशें जाता आनी वेदर दीस थिंग कंटिन्यूज ऑल्सो इज माय क्वेश्चन. हें जें आमी म्हटलें हाका आमी मेडिकल टर्मान फेब्रायल सीजर म्हणटात. बरोबर. सो नॉर्मली भुरग्यां भितर हें जे टेंडन्सी आसा फिट्स येवपाची ही आमी पळयता जर भुरग्याक कंटिन्युअसली हाय फिवर आसत जाल्यार येता. नॉर्मली 102 103 अशें हाय टेम्परेचर जर कंटिन्यू उरत जाल्यार उरता. तर दर जोराक येतले अशें ना. बरोबर. म्हटल्यार जर एका फावटी आयिल्ले आसत जाल्यार दुसऱ्या फावटी येवपाचे चान्सीस उरता. बरोबर. जेन्ना अशें जर भुरग्यां भितर दिसून आयला आनी तेन्ना जेन्ना भुरग्याक जाता तेन्ना आवय बापायच्या काळजार जशें दडपण येता हें पळोवन दॅट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. कित्याक आपल्या भुरग्याक इतले त्रास जाल्लेले जेन्ना दिसता तेन्ना वायट दिसता. म्हटल्यार तेन्ना आवय बापायन थोडेशें घट काळीज दवरून हातून धीर धरपाक जाय. बरोबर. फर्स्ट थिंग इज हे जे सिजर जाता ते नॉर्मली सेल्फ टर्मिनेटिंग उरता. बट दॅट मिन्स इन 1 to 2 minutes दे वील कम एंड गो बाय देमसेल्फ. अच्छा. ओके. मोस्ट ऑफ द टायम इट मायट नॉट बी अ सिजर आनी फक्त जे विकनस येता किंवा जे चिल्स म्हणटा आमी चिल्स की बॉडी भितर तो व्हायरस किंवा इन्फेक्शन सर्क्युलेट जाल्लेल्याक एज अ रिएक्शनरी हातपाय शिवरिंग जावप आनी ताच्या खातीर कडकडून जोर येवप लॉस ऑफ कॉन्शियसनस उरप हें आसूं शकता. जर तें आसत जाल्यार रिकरंट चान्सीस कमी. म्हटल्यार तें जर ना आनी जर फिट्साचें आसता जाल्यार मागीर ताज्या प्रमाणे एडिक्वेट मेडिकल ट्रिटमेंट घेवपाचें. 1 फॉर ट्रिटमेंट ऑफ फिवर आनी 2 फॉर ट्रिटमेंट ऑफ एपिलेप्सी हें गरजेचें. सो हाचे एक म्हणजे निष्कर्श असो काडत की सगळ्याच भुरग्यांक समज तशें सिजर किंवा जशें सांगलें की जोर येयलो बरोबर मारून येता अशें दिसता कन्वर्शन फिब्रायल कन्वर्शन ते कंटिन्यू जाता जशें न्हय 1-2 फावटी उरूय शकता. सेल्फ लिमिटींग आसता म्हणजे एकदां आयलें की 1-2 मिनटांनी ते आपल्या आपूण वताय बीन बट इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक डॉक्टर्स ओपिनियन. बरोबर. सो लेट्स कम टू कन्क्लूड. डॉक्टर आनी एक हांव क्वेश्चन म्हज्या मनान खूब आसता की तो म्हणजे मायग्रेन की जे आमी अर्धशिश्य जाका म्हणटात ते आमचो एक सर्वसामान्य समज आसा की हें एडल्टांक जावपी दुयेंस किंवा कॉमनली फिचर हांव दुयेंस सुद्दां म्हणना कारण की आतां कॉमन जाला की आय टेक इट एज म्हणजे कॉमनली सीन फिचर. सो वेदर दीस कॅन अकर इन पेडियाट्रीक एज ग्रुप आनी ल्हान भुरग्यां मदीं हें जावं शकता जाल्यार हाव टू हँडल दीस सिच्युएशन. सी इट इज नॉट अ डिजीज ऑर अ दुयेंस जशें तुमी म्हटलें. करेक्ट. हें दुयेंस न्ही. हें कशें आसा की बॉडीचो जो एक रिस्पॉन्स आसता टू एक्सटर्नल स्ट्रेस फॅक्टर्स आनी युअर पर्सनल बॉडीज रिस्पॉन्स हातून जो इम्बॅलन्स जाता हाज्या खातीर खुबशें हें दिसून येता. म्हणजे हाका आमी जे मेडिकल टर्मान हाका जे वर्ड्स आसात ताका आमी सेरिब्रल ऑटो रेग्युलेशन म्हणटा. म्हणजे आमचे तकलेचे जे ब्लड फ्लो आसता तो ब्लड फ्लो कॉन्स्टंट उरता एट एनी टायम एट एनी रिक्वायरमेंट. जेन्ना आमचो स्ट्रेस रिस्पॉन्स येता तेन्ना हो फ्लो प्रोपोर्शनली कंट्रोल उरपाक जाय. म्हटल्यार ज्या लोकां भितर असो हो कंट्रोल फ्लो रेग्युलेट जायना एक्सेसिव्ह ब्लड फ्लो जो जावन येता हाज्या खातीर तो एक्सेसिव्ह ब्लड फ्लो खातीर जो प्रेशर येता तकलेचेर ताका लागून हो जो मायग्रेनचो हेडेक जाता. म्हणून हो हेडेकूय जे खुबशे जाण डिस्क्रायब करता इट इज हाफ सायडेड हेडेक हेमिक्रेनियल हेडेक. इट इज लायक अ थ्रॉबिंग हेडेक म्हणजे कोण तरी तकलेचेर कितें मारलेल्या भशेन अशें म्हणटा. अशा तरेचें जें डिस्क्रिप्शन आसता दॅट इज व्हेरी टिपिकल बिकॉज इट इज दॅट अनरेग्युलेटेड रिस्पॉन्स. एज द स्ट्रेस फॅक्टर सेटल्स दीस थिंग सेटल्स. आनी आतां भुरग्यां भितर हाजे इन्सिडन्स भरपूर दिसून आयला. कित्याक एक तर तांचे रेग्युलर डे टू डे स्ट्रेस एक्टिविटीज भरपूर वाडलात. स्क्रीन टायम वाडलेलो आसा. तशेंच रिफ्रॅक्टिव्ह एररचे रिस्क आतां भुरग्यां भितर चड जाला. सो हे सगळे फॅक्टर्स पळयता आनी तांचे जे सोशल एक्सपेक्टेशनूय आतां भुरग्यांची जावपाक लागला. एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू समथींग मोर. इट इज नॉट जस्ट बींग अ किड समथींग मोर. तो जो स्ट्रेस फॅक्टर जो बॉडीक जाता आनी मायंडाचेर जो परिणाम दिवपाक लागला हाज्या खातीर हाजे इन्सिडन्स आतां यंग पॉप्युलेशनानूय बऱ्यापैकी वाडपाक लागलेले आसा. बरोबर. सो इन शॉर्ट अशें म्हणल्यार एक म्हणजे ताचे आतां ताजो स्ट्रेस फॅक्टर्स इज ऑल्सो कॉजिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस आनी हो स्ट्रेस फॅक्टराक लागूनच हे मायग्रेनचे प्रॉब्लेम दिसान दीस वाडत आसात अशें डॉक्टर म्हणटा. दुसरें म्हणजे आनी एक डॉक्टर मातशें हाचेर आनी मातशें विस्कटान सांगचें तें म्हणजे कशें आसा आजकाल भुरग्यांक आय डोंट नो वेदर इट हॅज बिकम लायक अ फॅशन ऑर वॉट इट हॅज बिकम खंयच्याच भुरग्याक सकाळीं उठपाचो आतां अशें सिच्युएशन दिसून येना. आय डोंट नो वेदर इट इज इनहेरिटेड ऑर वॉट पण सकाळीं उठपाचो
हें सिच्युएशन दिसून येना वेदर ते एग्जाम आसूं ना कितें आसूं दे प्रिफर टू स्टे लॉंग एट नायट म्हणजे रातची 12-1 जसर अभ्यास करता काय वॉट एवर इट इज ऑर दे आर बिझी ऑन द स्क्रीन ऑर तुम्ही म्हटलं तशें वॉट्सॅप वॉटे किंवा वॉटे गेम्स पण हाका लागूनय थोडे प्रॉब्लेम जाता आसतले न्ही डॉक्टर म्हणजे आय एम जस्ट आस्किंग यू आउट ऑफ क्युरियोसिटी येस इट इज समवेअर द लॅक ऑफ रेस्ट अँड लॅक ऑफ डिसिप्लिन इट इज दॅट जर हे गोष्टी अवॉइड करचे असता आणि स्पेशली इफ दीस आर स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज विच आर टू बी अवॉइडेड डिसिप्लीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग बरोबर आमचे टायमार फिक्स टायमार न्हिदपाक वचपाक जाय बरोबर वी हॅव टू गिव इम्पॉर्टन्स टू आवर स्लीप करेक्ट which normally is neglected because there are so many distractions in today's time बरोबर की ते जायना वी हॅव टू गेट अप ऑन टायम कितले वरां न्हिदचें किंवा कितली न्हीद मनशाक जाय दीस इज इंडिविज्युअलायज बरोबर. ते दर मनशाची नीड रिक्वायरमेंट वेगळी उरता बरोबर आनी ती खंय तरी पुरी जायना म्हणून हे सगळे सायकल चालू जाता बरोबर सेकंड व्हेरी कॉमनली वी सी स्पेशली भुरग्यां भितर ते ब्रेकफास्ट स्कीप करता हां विच इज नॉट एडवायसेबल करेक्ट बिकॉज द बॉडी इज फास्टिंग होल नाईट ॲटलिस्ट एक 8 ते 10 वरांची न्हीद टायम पिरियड वताच आनी जेन्ना सकाळी तेन्ना मॉर्निंगचे हे रिक्वायरमेंट्स वाडटा आमी बॉडी भितर कॉर्टिसॉल म्हणून जो हॉर्मोन आसता जो बॉडीक आमच्या डेली एक्टिविटी खातीर तयार करता ह्या पिका बरोबर बॉडीक ती एनर्जी जाय पुश करपाक हें जेन्ना मेळना दीस इज डिटेक्टेड एज क्रॉनिक स्ट्रेस फॉर द बॉडी अँड दॅट इज वाय दीस थिंग्स हॅव बीन नाव कॉमनली सीन सो हॅविंग अ गुड स्लिपींग पॅटर्न having a proper schedule for the daily works, not skipping breakfast, and having adequate water are 3 major pillars with most of the stress related activities can be avoided. This for kids especially absolutely is a necessity. बरोबर डॉक्टरान सांगलें तेजा कोंकणीन ह्या खातीर सांगता कारण म्हाका ते खूब म्हत्वाचें दिसता आनी म्हाका हें दिसता की हें सगळ्यांक खबर आसचें डॉक्टरान सांगलां की ल्हान भुरग्यां मदीं तांकां तेंच्यांनी भरपूर उदक पिवचें वेळार न्हिदचें म्हणजे तांकां योग्य जितकी न्हीद जाय तितकी तांकां न्हीद मेळपाक जाय योग्य वेळार न्हिदचें योग्य वेळार उठचें आनी ब्रेकफास्ट सोडप ना म्हणजे खंयच्याच परिस्थितीन आजकाल जो फॅशन आयला की ब्रेकफास्ट ना ती मागीर खातली आपूण स्कुलान अशें म्हणटा अशें करप ना सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट घेवनूच घरांसून भायर सरप इट इज अ मस्ट आनी अशी शिस्त प्रत्येक घरान लागपाकूच जाय परत डॉक्टरान सांगलां की देर इज डिसिप्लीन हो डिसिप्लीन घरांतल्या लोकांनीच लावंक शकता कारण टिचर काय लावंक शकना तुमच्या घरान तुमचे भुरगे कितें खातात काय खायनात हे टिचर पळोवंक शकना आनी डॉक्टर आमी खूब फावटी पळयलां की हांव सीन लॉट ऑफ केसीस म्हणजे कितें जाता भुरगीं एसेंब्लीक राविल्लीं आसता आनी गोंयान पडटात आनी मागीर पेरंट्स आर वरीड सो म्हाका दिसता हाचें सुद्दां एक कारण हेंच आसतलें की खुबशे फावटी ते ब्रेकफास्ट स्कीप करतात हाका लागूनच आसतलें सो वॉट इज युअर टेक ऑन दीस इट इज सेम थिंग बरें आसा डॉक्टर म्हाका आनी एक क्वेश्चन आसा तुमच्या मदीं की आतां पळय आमी खंयचे भुरगे की आमी आतां भुरगे म्हणजे खेळटातूच किंवा आतां कितें आसा आमी सद्याच म्हणटा की टू व्हिलरार वतना किंवा आनी सायकल चलयतना हेल्मेट घालप कंपल्सरी पण आमी स्कुलान काय तशें म्हणूं शकना की भुरगे खेळटात पडटात आनी हांकां सुद्दां हेड इंजरी जावं शकता सो वॉट टायप ऑफ हेड इंजरीज आर कॉमन अमंग द चिल्ड्रन आनी हाव टू टॅकल दीस इशू वेन वी टॉक अबाउट हेड इंजरीज स्पेशली भुरग्यां भितर तेन्ना हातून सगळ्यान कॉमन इज सेल्फ फॉल स्वता ती खेळटाना पडली किंवा हायटी वयल्यान पडली अशें जेन्ना जाता दीस इज द मोस्ट कॉमन सेकंड आमी जे कॉमनली पळयतात ते रोड ट्रॅफिक रिलेटेड एक्सिडेंट्स बरोबर हातून जेन्ना भुरगे पडटा तेन्ना ते दॅट मोड ऑफ इंजरी जशें आमी म्हणटा दॅट इज इम्पॉर्टंट इफ द चायल्ड फॉल्स एट इज ओन हायट स्वताचेच अशें पांय हें जावन पडले आनी तकली आपटली आसत चान्सीस ऑफ हॅविंग एनी सिग्निफिकंट ब्रेन इंजरी इज ऑलवेज लेस इफ दॅर इज अ सिग्निफिकंट हायट नॉर्मली वॉट वी से इज अबाउट 1 मीटर एन अबाव किड्सां खातीर तांच्या हायटी पेक्षा डबल हायटीचे जर वयर वचत जाल्यार दॅट वील बी कन्सिडर्ड एज सिग्निफिकंट हेड इंजरी अच्छा तातून इंटरनल इंजरी बसप आनी हातून हांव हें म्हणना की कट पडपाचो किंवा ब्लिडींग जावपाचें हें जें आसा बट त्याच बरोबर तो मुको मार तकलेक लागता इवन दॅट इज इक्वली सिग्निफिकंट हाजे जे मेडिकल टर्मान जेका आमी कन्कशन म्हणटा कित्याक आमची कवटी ही एक तरेचे एक शेल जे आमचे तकलेक मेंदू जो सॉफ्ट आसता हाका प्रोटेक्शन दिता बरोबर ते जेन्ना झटक्यान हालता ते हाल्लेल्या खातीर सुद्दां तकले भितर सूज येता किंवा इंटरनल मायनर ब्लिडींग जावंक शकता जे भुरग्याक सिम्टमॅटीक त्रास दिवंक शकता उलटी जावप तांकां दिसपाक कशे त्रास कशे दिसप रडत रावप दीस कॅन पर्सिस्ट फॉर अ डे टू 5 days आनी त्या टायमार त्या भुरग्याक रेस्ट दिवप ताका बरोबर पेन मेडिकेशन दिवप आनी ताका पळोवप की बाबा हातून कितें सिम्टम्स वाडना हें गरजेचें बरोबर प्रिवेंशन इज द फर्स्ट स्टेप
टू दीस पिडियाट्रीक इंजरीज. सो डॉक्टरान सांगला की त्या भुरग्याच्या डबल हायटी जेन्ना तो एखादो भुरगो पडटा तेन्ना खंयच्याय सिच्युएशन ज्या ब्रेनाक मार बसूं शकता, तकलेकूय मार बसूं शकता, तेन्ना तेजेर लक्ष दवरप. समजा ताका उलटी आसा किंवा आनी कितें आसा, ताका दुखता पर्सिस्टंटली, ताका दिसपाक त्रास जाता, जाल्यार ताजेर पेरंट्सांनी लक्ष दवरून पॅनीक जायनासतना इट इज मोर इम्पॉर्टंट की डॉक्टराचो सल्लो घेवन हाचेर लक्ष दवरप खूब गरजेचें आसा, कारण एखाद्या वेळार ते फुडें ताका त्रासदायक ठरूं शकता. डॉक्टर, एक क्वेश्चन आसा म्हज्या मनान खूब फावटी आसता, तो म्हणजे एपिलेप्सी इज ऑल्सो क्वायट सीन अमंग द चिल्ड्रन. हाव टू टॅकल दीस इश्यू? एक आमचो लास्ट क्वेश्चन म्हणून आमी घेवया. एपिलेप्सी जे भुरग्यां भितर आसता हातून अशें आसा की नॉर्मली 2 एपिसोड्स कॅन बी कन्सिडर्ड टू बी नॉर्मल. अप 1 to 2 एपिसोड्स खंयच्याय भुरग्याक किंवा खंयच्याय मनशाक जिवना भितर आसूं शकता. हाका कारणांय भरपूरशीं उरता. म्हटल्यार जेन्ना ती मोर दॅन 2 एपिसोड्स जेन्ना वर वता, एक जर जायत जाल्यार आमी ताका सिजर म्हणटा. अप टील 2 इट इज कॉल्ड अ सिजर. मोर दॅन 2 सिजर इव्हेंट्स इन 1 year इज कन्सिडर्ड टू बी एपिलेप्सी. अशा टायमार ताचें करेक्ट इव्हॅल्युएशन करप आनी ताचें ट्रिटमेंट दिवप गरजेचें. इव्हॅल्युएशना भितर नॉर्मली हें कित्याक सिजर किंवा फिट्स येवप हें एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तकलेची एबनॉर्मल जावप. सो म्हणून EEG आमी जो टेस्ट करता जातून ब्रेनाची इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पळयता, तो एक टेस्ट. आनी एक कितें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मिलिटी जाल्लेली आसत काय, मे बी कितें इन्फेक्शन आसूं, मार आसूं, जाच्या खातीर हें अचानक भुरग्याक दिसून आयलें, ताच्या खातीर मे बी MRI आनी एक सर्टन ब्लड टेस्ट फॉर इन्फेक्शन, फॉर सर्टन इलेक्ट्रोलायट्स हें पळोवप गरजेचें. दीस डिटेल्ड इव्हॅल्युएशन इज नेसेसरी ज्या भुरग्यांक हे इव्हेंट्स 2 पेक्षा चड येता किंवा जांकां खुबशे फावटी सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनसचे सिम्पटम्स उरता. म्हणजे म्हणटा की म्हाज्या भुरग्याचें कांय नासलें, तो खेळटालो, मदीं पडलो आनी असो केन्नाय पडटा, वर्सांतल्यान 2-3 फावटी पडटा आनी ताका याद उरना. दॅट ऑल्सो समटायम्स कॅन बी अ सिजर इव्हेंट. सगळे सिजर इव्हेंट हात पांय आकडून येता अशें ना. सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनस कॅन बी. आनी दॅट्स वाय वी हॅव टू बी अ बीट विजिलंट. भुरग्यांक आमची गरज आसा, तांकां जेन्ना सांगूंक मेळना आमकां तें पळोवन ते करेक्ट टायमार करेक्ट जाग्याचेर करेक्ट तरेन सॉल्व करचें आसता. बरोबर. आनी तें आमी विजिलंट रावन तांच्या खातीर हें करपाचें ही आमचें उत्तरदायित्व. अशें डॉक्टर, तुमी सांगलें न्ही, म्हाका मातसो एक को रिलेटेड क्वेश्चन आसा. तो म्हणजे असो आसा, तुमी सांगलें की एका वर्सान एखाद्या भुरग्याक 2 फावटी सिजर्स येवं शकता. खुबशे फावटी आतां कितें जाता, आतां हांव अशी केस म्हणटा की एका पेशंटाक किंवा एका भुरग्याक 2 परस खूब फावटी आयल्या आनी वी गिव दॅम ट्रिटमेंट, वॉट एवर डेथ फिनो बारीबन वॉट एवर इट इज. आनी हे ट्रिटमेंट घेतना मागीर ताचे ते थोडे दीस म्हणजे थोडे म्हयने कांयच आसना. आनी अनफॉर्च्युनेटली म्हाका तुमचे भाशा ह्या खातीर जाय की पेशंट शूड नो वॉट, म्हणजे पेरंट्स शूड नो वॉट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हे पेरंट्स ते गुळयो बंद करतात. कारण तातूंत जाता कितें तें हांव सांगता की खुबशे फावटी तांकां असं आळशाल्या भशेन येता, मातशें न्हीदशें येता. सो दे फील दीस इज नाव नॉट निडेड, त्या कारण परत येना, सो गरज ना म्हणून ते पेरंट्स बंद. हाचेर वॉट इज युअर टेक? आय एम टॉकिंग अबाउट मायग्रेन पेशंट, म्हणजे एपिलेप्सीचे पेशंट जांकां आमी जे रुटीन मेडिकेशन आसा तें सुरू करता, पण पेरंट्स मागीर कालांतरान बंद करतात आनी मागीर ते खूब दुसरे फावटी परत येतना खूब व्हडल्या इन मेजर एपिसोड जावन येता. येस. ज्या लोकांक फिट्साचे त्रास जाता तांच्या भितर परतून फिट्स येवपाचें सगळ्यात मुख्य कारण आनी फर्स्ट रिजन जें आमी सगळ्यां भितर पळयलां तें म्हणजे नॉन कॉम्प्लायन्स. जी मेडिकेशनां चालू आसता ती अचानक बंद केल्ल्याक हें दिसून येता. जे गायडलायन्स आमचे सांगता ते हें की जर भुरग्याक किंवा खंयच्याय मनशा पेशंटाक जर हें फिट्साचो त्रास आसा आनी ताका ते फिट्साचें मेडिसीन चालू केल्लेलें आसत जाल्यार तें एटलिस्ट 2 years ताणें रेगुलर घेवचें आनी 2 years ऑफ सिजर फ्री पिरियड आसपाक जाय. इफ 2 years एटलिस्ट गो वेरीन दीस थिंग डजंट हॅपन, देन वी कॅन सेफली से दॅट वी कॅन नाव गिव अ ट्रायल टू स्टॉप इट. बरोबर. सेकंडली भुरग्यांचे जे पेरंट्स आसता ते हाज्या खातीरूय बंद करता की भुरग्याक अशी लाँग टर्म मेडिकेशन घेवन मे बी ताका हेल्थाचेर कितें परिणाम आसत काय जावं म्हणून त्या खातीर. म्हटल्यार आतांची जी नवी मेडिकेशनां आयिल्लेली आसा ती खुबशी जी आसा हांची सेफ्टी आनी एफिकसी ही लाँग टर्म पळयल्ली आसा. 10 years, 15 years, almost up till 20 years of safety period has been seen wherein these medicines can be given. आणि ती दिली म्हणून भुरग्याच्या हेल्थाचेर, ताज्या स्कॉलिस्टीक परफॉर्मन्स म्हणजे स्कुलाच्या परफॉर्मन्साचेर किंवा बॉडीच्या खंयच्याय ऑर्गनाचेर हाजो कितें मेजर दुश्परिणाम दिसून आयिल्लो ना. जर तशें कितें दिसून आयलें आसत आनी भुरग्यांचे आनी आवयंचे जर अशें कन्सर्न आसत
जाल्यार युजली अशें हें आमकां इन द अर्ली स्टेजीसच दिसून येता विदीन फर्स्ट 1 or 2 months. बरोबर. त्या टायमार आपल्या दोतोराक दाखोवन अकॉर्डिंगली जें सेफस्ट ऑप्शन आसतलें तें घेवचें. म्हटल्यार स्वताहून बंद करचें किंवा ना दिवचें हें करप न्ही. बरोबर. म्हाका दिसता हो खूब म्हत्वाचो प्रश्न आशिल्लो, कारण आमकां जरी हो लायटर दिसता पण जे खूब फावटी पेरंट्स अशें करतात आनी म्हाका दिसता दोतोरान बिस्कटावन सांगलां की हें वखद आपल्या आपूण बंद करप ना, ताची सेफ्टी पिरियड म्हणजे एक 15-20 वर्सां सुद्दां घेतले म्हणून व्हडलेशे आयुश्य आरोग्याचेर कांय दुश्परिणाम दिसून येनात. हो एक जालो, कारण नवी जी मेडिसीन आसात, नवी जी वखदां आसात ती खूब सेफ आसात. तिसरें म्हणजे आपले आपूण निर्णय घेवप ना. एटलिस्ट 2 वर्सां म्हणजे ताका सिजर आयल्या उपरांत एटलिस्ट 2 वर्सां असो पिरियड वचपाक जाय की ताका परत आनी मदीं येवं ना. तेन्ना वी कॅन थिंक ओवर दीस एज अ ओके बाबा वी कॅन ट्राय विदाउट मेडिकेशन. मागीर दोतोर आयचे जे कार्यावळ आशिल्ले त्यातून खूब आमकां तुमी मोलादीक म्हायती दिली. एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, पण कॉम्प्लेक्स सब्जेक्टांतली सुद्दां एक सामान्यपणे जी म्हायती तुमी दिवं शकता आनी लोकां पर्यंत जी म्हायती जावप खूब गरजेचें आशिल्लें ती दिवपा खातीर तुमी प्रामाणीक प्रयत्न केलो आनी म्हाका दिसता वी आर सक्सेसफूल इन दॅट. तेन्ना आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक काळजांतसान देव बरें करूं. नमस्कार दोतोर, तुमकांय देव बरें. नमस्कार. नमस्कार. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे, राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयानूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली, पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे? हे कितें रे? आवाज ना तो ना, हुंवरय ना. कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही, गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसीस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन, 40 सिटिंग कॅपॅसिटी, USB सॉकेट्स, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज म्हाजी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटिझन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास, आरोग्यदायी प्रवास, आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.